आज मॅडम निर्मला सीतारामनजीन आपलो इंटरीम बजेट दिल्लो आणि इंटरीम बजेट म्हणल्यार चड युजली एक्सपेक्टेशन्स चड नासता कित्याक ती युजली एक वोट ऑन अकाउंट आसता. तातूंत तांणी खूब पॉलिसीज तांणी आपल्यो डिफायन केल्ल्यो आणि आमी पळयल्या की वर्सान वर्स कशें जाता की तांचे एक विजन आसा गव्हर्मेंटाचें आनी तो बजेट जो आसा इट्स मोर लायक अ मायलस्टोन्स ऑफ ओनली अचिवींग दोज कायंड ऑफ बजेट्स एज वेल एज गिवींग द कायंड ऑफ फ्युचर आउटलूक. सो त्या प्रमाणे वी वेलकम दीस बजेट. बजेटान जर तुमी पळयल्या एज फार एज टॅक्सेशन इज कन्सर्न तातूंत व्हडले तांणी डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट टॅक्सान चड तांणी अनाउन्समेंट्स करूं ना, पण तरी ते म्हण आसा की डेवील इज इन द डिटेल म्हणून. म्हणजे तुमी जर फायनान्स बील पळयलें ते तरी 45 पेजीस आसा. सो ते तरी पळोवचें पडटलें की तातूंत कितें कितें घाला ते. एज फार एज सर्टन सेक्टर्स आर कन्सर्न तातूंत थोडे स्टार्टअप्स आशिल्ले. स्टार्टअप्सान तांकां थोडे बेनिफिट्स दिल्या आणि हांगा तांणी इवन एक डिस्प्युटेड टॅक्स डिमांड्स जांचे आसताले तांकां तांणी थोडे वर्सां खातीर थोडे डिमांड्स तांणी वेव ऑफ केल्या, वीच इज अ व्हेरी गुड स्टेप. कित्याक धाकटे जे इंडिविज्युअल टॅक्स पेयर्स आसा जे खूब पयलींचे जांचे कडेन हें आसा त्यो डिमांड्स चलता तांकां एक रिलीफ मेळटली. आनी हांगा गोंयांनी कशें आसता की हांगा आमकां सेक्शन 5A आसता. सो आमी युजली ते इनकम स्प्लिट अप करता. त्या वर्सांनी पयलीं कितें जातालें की रिटर्नान तुका तश्यो फेसिलिटी नासताल्यो तुका ते तितले तशें दाखोवपाक. सो खुबशे डिमांड ताजे खातीर आयले आसतले. त्या प्रमाणे अशें हो एक स्कीम येता जाल्यार गोवन टॅक्स पेयर्स एस्पेशली जे आसा आर गोईंग टू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफीट. एज फार एज गोवा इज कन्सर्न आमी पळयलां गोंया खातीर तुमी जर फिशरीज म्हणात तातूंत ते दे आर गोईंग टू बी गिवींग सर्टन लोन्स टू द गव्हर्मेंट टू प्रमोट इट. टुरिजमांनी ते इंट्रस्ट फ्री लोन्स दिवपाक ट्राय करतात. सो आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जे मेन हें आसा तांकांय तांणी ते 50 year लोन जो आसा तोय तांणी वाडयला. हे तिनी कडेन जर आमी पळयले जाल्यार गोवा इज रियली गोईंग टू बेनिफीट.